प्रितीच्या भाव आनी भयणांनो, आयचे शिव वर्तमान आमकां सगल्यांक आपयता खालतीकायेचें जिवीत जिवंक आनी ल्हानविकायेचें जिवीत जिवंक. आयच्या शिव वर्तमानान आमी पळयलां जेजू आपल्या शिसांक सांगता, जो कोण एका भुरग्या सारको ल्हान आनी खालतो जाता तो सगल्यांसून व्हड. जेन्ना आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत खालतीकायेन जियेता तेन्ना आमी आमचो गर्व आनी व्हडपण पयस जाता आनी सेवेची, मोगाची आनी देवाची मनशां जाता. जायते फावटी आमी विसोत्ता आमच्या क्रिस्ती जिविताचें नियाळ करूंक. आमचें क्रिस्ती जिवीत म्हणजे कितें? आमचें क्रिस्ती जिवीत म्हणजे खालतीकायेन जियोंक आनी देवाची आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक. जेन्ना आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत खालतीकायेन जियेता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक मान दिवंक जातोले, देवाच्या उतराक मान दिवंक जातोले. जायते सांत व्हडपणान न्हय पूण खालतीकायेन आपलें जिवीत जियेले आनी हाकाच लागून तांच्यांनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटलें. तशेंच आयज आमी सांत जेरोमाची परब मनयता. हो सांत जेरोम आपलें क्रिस्ती जिवीत सदांच खालतीकायेन जियेलो. ताका देवाच्या उतराचो मोग आसलो आनी हाकाच लागून ताणें देवाचें उतर लॅटीन ह्या लँग्वेजीन ट्रान्सलेट केलें आनी दुसऱ्यांक दिवन देवाचें उतर परगटलें. तो सदांच म्हणटालो, जो कोण देवाचें उतर वाचता तो देवाशी आनी जेजूशी लागीं रावता आनी जो कोण देवाचें उतर वाचिना, देवाच्या उतराक मान दिना, तो जेजूक वो देवाक मान दिना. तो म्हणटालो, इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. तर आयज आमी आमकांच विचारुया, कितले फावटी आमी पवित्र पुस्तक वाचताव काय? आमी पवित्र पुस्तक वाचताव जाल्यार कितले फावटी आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ताव काय? जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचताव आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ताव तेन्ना आमी आमचें जिवीत नवें करूंक जातोलें आनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जातोलें. तर आयच्या मिसांत आमी मागुया, आमी सदांच खालतीकायेची आनी ल्हानविकायेची मनशां जावंक, सदांच पवित्र पुस्तक वाचून देवाच्या उतराचेर नियाळ करून जेजूशी आनी देवाशी लागीं रावंक देवाची कृपा आनी देवाचो मोग आनी आदार आयच्या मिसांत आमी मागुया.